नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमचे कार्यावळींत. इश्टानो, हालींच कोंकणी भाशेक एक वेगळे तरेचो एका वेगळ्या पावंड्यावेलो सन्मान मेळ्ळा. गुगल हें कोणाक खबर ना असो एकटोय मनीस आसचो ना. जो मनीस फोन वापरता, जो मनीस कंप्युटर वापरता, तांकां सगळ्यांक गुगल हें सर्च इंजीन खबर आसतलेंच अशी म्हाका खात्री आसा. ह्या गुगलाचेर वेगळ्यो वेगळ्यो सेवा, वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली आमकां मेळटात. हातूंतली एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ट्रान्सलेशन. ज्या संवसारांत आमी वावुरतात थंय वेगळे वेगळे भाशा, वेगळे वेगळ्यो संस्कृतायो, वेगळे वेगळे कल्चर आमकां एकठांय येतना दिश्टी पडटात. हातूंतल्यान विचारांचें आदान प्रदान जाता, साहित्याचें आदान प्रदान जाता. एके भाशेन जी गजाल आसा ती दुसरे भाशेंतल्या लोकांक बरे तरेन समजुपा खातीर ताची खूब मदत जाता. गुगला भितर एक म्हत्वाचें फिचर म्हळ्यार ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन म्हळ्यार कितें? ट्रान्सलेशन म्हळ्यार भाशांतर. एके भाशेंतलीं उतरां, एके भाशेंतल्यो फ्रेजीस, एके भाशेंतलीं सेंटेन्सीस, वाक्यां ही दुसरे भाशेंत ट्रान्सलेट करप किंवा अनुवादीत करप. आदीं गुगल येवचे पयलीं हें भाशांतराचें काम खुबशे मनीस करताले, म्हणजे ह्युमन तातूंत एलिमेंट आसतालो. आतां हें मशीन ट्रान्सलेशन. हें मशीन ट्रान्सलेशन म्हळ्यार कितें? गुगल ह्या सर्च इंजिना भितर किंवा गुगल ट्रान्सलेटा भितर कोंकणी कशी आसपावीत जाली हाचेर आमचे कडेन भासाभास करूंक आसात. आयज एक असो मनीस जाणें गुगलाचेर ही कोंकणी पावयली. गुगल ट्रान्सलेटा भितर कोंकणीचो आस्पाव जालो आनी ताका लागून आयज कोंकणीन जें कितें बरयतात, कोंकणीन जें कितें व्यक्त जातात तें संवसारांतल्या खंयचेय भाशेन समजुपा खातीर मदत जातली. आमचे मदीं आसात बाब संजीत हेगडे देसाय, गुगल कंपनीचे सिनियर मॅनेजर, जांच्या वावराक लागून आयज कोंकणी गुगल ट्रान्सलेटा भितर पावली. संजीत बाब, तुमकां येवकार. पयले सुवातेर म्हाका तुमकां विचारूंक जाय, कोंकणी ही तुमची मायभास आनी कोंकणी खातीर तुमी जो वावर केला त्या वावरा बद्दल तुमचें अभिनंदन तर आसाच, पूण म्हाका सांगात, गोंयचो एक तरणाटो गुगला मेरेन कसो पावलो? तर ताजें अशें जालें की हांव शिकलां बी हरशीं फक्त म्हणजे गोंयांकच. म्हणजे प्राथमीक शिक्षण, हायर सेकंडरी, त्यानंतर कॉलेज ही सगळी गोंयांत जाल्या. हांव पयलीं केपें बालोन्नती विद्यालय, त्यानंतर महिला नूतन मडगांव, फुडें आग्नेल पॉलिटेक्नीक, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, हें सगळें म्हजें गोंयांत जालां. आनी 2-3 वर्सां काम करतकच हांवें मास्टर्स करपाक हांव टॅम्पा गेल्लो, USF, युनिवर्सिटी ऑफ सावथ फ्लोरिडा. थंय मास्टर्स जाले नंतर हांवें पयलीं ऑरेकलान जॉब केलो. ऑरेकल नंतर एक्सेंचर कन्सल्टींग ह्या कन्सल्टींग कंपनीन काम केलें आनी 9 वर्सां पयलीं हांव गुगलाक जॉयन जालो. सो असो एक हो प्रवास घडत गेलो. पूण तूं गुगलाक जॉयन जालो, गुगला भितर जेन्ना तूं जॉयन जालो तेन्ना तुजें जें कार्यक्षेत्र आशिल्लें, इट हॅड नथींग टू डू वीथ कोंकणी, इट हॅड नथींग टू डू वीथ ट्रान्सलेशन. तूं एक वेगळें थंय काम करतालो. हय, हांव एक्चुअली काम करता अजून सुद्दां. म्हणजे लास्ट 9 वर्सां हांव एकाच फिल्डान आसा, दॅट इज दॅट ऑफ अ सप्लाय चेन. म्हणजे म्हजी पळय प्रॉडक्ट एरिया आसा, गुगलान खूब प्रॉडक्ट एरियाज आसा. तातूंत एक प्रॉडक्ट एरिया आसा डिवायसीस एंड सर्विसीस. सो गुगल पिक्सल फोन तुमी पळयले आसतले एखादी, तर त्या फोनाचें प्रोडक्शन पळय आसा तें गुगल म्हणजे सप्लाय चेन पळय जी आसा ती ऑटोमेट करपाक म्हजी टीम आनी म्हजीच न्ही, म्हणजे म्हजे वांगडी पळय आसा ते वी बिल्ड सिस्टम्स टू ऑटोमेट द एंटायर सप्लाय चेन. सो दॅट इज माय प्रायमरी वर्क एट गुगल. आनी गुगल ट्रान्सलेट टीमी कडेन व्हडलो म्हजो संबंद तसो कांय ना, अपार्ट फ्रॉम म्हणजे हें जें आमचें कोलॅबरेशन जालें ओवर द लास्ट 1 year or so. पण ही आयडिया गुगल ट्रान्सलेटा भितर कोंकणी घालपाची आनी कोंकणी जी आसा ती संवसारभर लोकां मेरेन पावोवपाची, हाची प्रेरणा तुका कशी मेळ्ळी? तर हो एक्चुअली किडो म्हज्या मनान घालो चेतन बाबा आचार्य हांणी, जे जेन्ना ते कोंकणी भाशा मंडळाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले एक 2.5 वर्सां पयलीं. तर तांणी म्हाका एक दीस सडनली फोन करून विचारलें की हाजी पॉसिबिलिटी आसा काय ना. आनी त्या नंतर हांवें वचून म्हणजे ज्या ट्रान्सलेट टीमी कडेन हांवें रिक्वेस्ट लॉग केली. तेन्ना तांचें व्हडलें उतर अशें म्हाका म्हणजे डळमळीतचें आशिल्लें की येतली, म्हणजे आसा येवपाची, पूण अजून पर्यंत ताजें हें जावं ना. सो
सो त्या नंतर हांवें ताजें मातसो सातत्यान पाठ पुरावो केलो आनी यू नो 1 वर्स पयलीं सुमार कितें जाता शैलेन बाब की खंयचीय जर लँग्वेज ट्रान्सलेट करतलो जाल्यार ती इंटरनेटा वयल्यान ट्रान्सलेट करतलो जाल्यार यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा पर्टिक्युलरली वेन यू आर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड अप्लायींग अल्गोरिथम्स टू ट्रान्सलेट इट टू अ डिफरंट लँग्वेज. वो डेटा कोंकणीन ना म्हणजे बिकॉज आमचें साहित्य तितलें लिमिटेड आसा. पेजेस नंबर ऑफ साइट्स एंड पेजेस इन कोंकणी आर वेरी वेरी फ्यू. सो अनलायक मराठी हिंदी अदर लँग्वेजीस कोंकणीचे रीच आनी इन्फ्लुएन्स इज लिमिटेड कारण आमचे लोकय तितले कमी आसा बरोबर. म्हणजे आमी फक्त 15 ते 20 लाख गोंयान आनी त्या भायर थोडे गोंय राज्या भोंवतणच्या राज्यांनी आशिल्ले कोंकणी उलोवपी. तर त्यामुळे एक लिमिटेशन आशिल्लें. पूण हालींच अशी एक टेक्नॉलॉजी जाका मशीन लर्निंगान झिरो शॉर्ट लर्निंग अशें म्हणटात. म्हणजे तुका हांव 1-2 मिनटां ताजें एक्सप्लेनेशन दिता की एक भुरग्याक घोडो दाखयत आनी ताका सांगत की हो घोडो आनी ताका हेंवूय सांगत की यू नो झिब्रा म्हणून आनी एक असो प्राणी आसा तो घोड्या भशेन दिसता आनी ताका ब्लॅक एंड व्हायट स्ट्रायप्स आसतात. आनी मागीर ताका जर घोडो हाडून दाखयत ताणें घोडो लायफान पळोवंक सुद्दां नासतलो. पूण तो तुका म्हणजे झिब्रा हाडून दाखयत सॉरी ताणें झिब्रा लायफान पळोवंक सुद्दां नासतलो. पूण तो म्हणटलो एक्युरेटली की हो झिब्रा म्हणून कित्याक ताणें 2 pieces ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ही इज एबल टू प्रोड्यूस दॅट आन्सर. So if you apply the same concept of machine learning in language, this is what they started doing and they realized ki ह्या कोंकणी पळय जी output आसा it is very very concrete qualitative and त्यानंतर they started validating it with me. So थंय you know त्या प्रमाणे मागीर ते फुडें जायत गेले. गुगलाचेर जवळ जवळ 133 भाशा आजकाल ट्रान्सलेशनान आमकां पळोवंक मेळटात. हय वेबसायट जावं टॅक्स्ट जावं खंयचेय डॉक्युमेंट जावं हे सगळे ट्रान्सलेट करप पॉसिबल आसा. त्या भायर सुमार गुगलान अशें म्हणटात की सुमार 100 बिलियन उतरां दिसाक प्रोसेस जातात. हय ही जेन्ना अशी प्रोसेस जातात तेन्ना पयलीं 2006 पयलीं एक वेगळी पद्दत वापरताले. 2006 तुमी ही जी नवी पद्दत हाडली तातूंत न्युरल मशीन तुमी डेवलप केलें आनी तातूंतलें ट्रान्सलेशन जावपाक सुरू जालें. हय हें ट्रान्सफॉर्मेशन कशें जालें आनी न्युरल मशीन एक्झॅक्टली कितें करता? शैलेन बाब खरें म्हणजे आय एम नॉट एट ऑल एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिक्युलर एरिया सो आय मे नॉट बी वेरी कम्फर्टेबल इन आन्सरिंग क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द टेक्नॉलॉजी. पूण फंडामेंटली देर आर 2-3 इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स. एक म्हणजे देर इज ह्यूज डेटा देन यू नीड द प्रोसेसिंग पॉवर to process all the data. कित्याक data read write is a very important expensive activity. पूण जशें हार्डवेअर चीप जायत गेलें तशें द प्रोसेसिंग पॉवर इन्क्रीज्ड आनी त्या नंतर द लास्ट पीस इज ऑल्सो दॅट ऑफ अल्गोरिदम डिझायन. म्हणजे यू नो इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेटा अँड एक्स्ट्रॅक्ट मिनिंगफूल इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस. Machine learning is all about, if you can think about it, it's almost like how we train our minds to respond to everyday situation. कित्याक प्रत्येक सिच्युएशन प्रत्येक खीण जो आमच्या मुखार आसता तो in some ways it is a new thing. When we respond to it, we're using the data that we've already collected and applying our brains. And when you replicate that exact model using technology, of course, I'm probably way oversimplifying than how complex it is. It is somewhat of that analogy that you can apply to this machine learning and implications of it to respond to everyday situations as well. You need a large pool. Yes. कित्याक इंग्लिशींतल्यान जर म्हाका जर आज कोरियन भाशेन ट्रान्सलेट करपाक जाय वा कन्नडान ट्रान्सलेट करूं जाय वा पंजाबीन ट्रान्सलेट करूं जाय, आय गॉट इनफ पूल इन पंजाबी इटसेल्फ, इन कोरियन इटसेल्फ वा इन कन्नड इटसेल्फ, जातूंतल्यान म्हाका जाय तशें इन्फॉर्मेशन, जाय ते शब्द, जाय ते ग्रॅमेटिकल फ्रेजीस हांव एक्सट्रॅक्ट करूं शकता. बरोबर. आतां म्हाका जर कोंकणींतल्यान वा कोरियन भाशेंतल्यान म्हाका कोंकणीन करूं जाय, म्हाका इंटरमिजिएटरी लँग्वेज जी आसा ती म्हाका इंग्लिशींत दवरची पडटली काय डायरेक्ट ट्रान्सलेशन तुमचे कडल्यान आतां शक्य आसा? सो आय थिंक हांवें हाजेर एक्चुली स्वता वचून पळोवना. हांवें फक्त इंग्लीश टू कोंकणी आनी कोंकणी टू इंग्लिशूच केला, ऑब्वियसली बिकॉज आय डोंट नो एनी अदर लँग्वेजीस. पूण इट शूड बी पॉसिबल इन केसीस तुका हांवें वदळ सांगिल्ले प्रमाणे घोड्याची आनी झेब्राची काणी जर तुवें सारकी हें केली जाल्यार इट शूड बी पॉसिबल विदावट अंडरस्टँडींग वॉट द सोर्स
languages and what is the target language that you have to translate it to. आणि तुका हांवें सांगिल्ले प्रमाणे जे गुगल इंजिनियरींग टीम एकटो म्हजे बरोबर जो हांव तांचे कडेन उलयतालो इसॅक कॅसवेल म्हणून I realized that he does not understand Konkani, but he understands technology, he understands probably the language structure, and like I said, he's able to apply the principles of machine learning to take one language to another, even though he may be unfamiliar with both of those languages, right? So what technologies of वापर जो आसा, that is very, very interesting, and this is used a lot, not just in text translations, but also in image recognition. बट खुबशा भाशा भितर जेन्ना ट्रान्सलेट करता तो रिसोर्स पूल आसता बेस तुमचो रिसोर्स पूल तो इंग्लीश धरतात. करेक्ट. सो हियर ऑल्सो कोंकणी भितरूय आमी तुजो रिसोर्स पूल इंग्लिशूच धरला. सध्या तरी इट इज ट्रू कित्याक वॉट दे ऑल्सो म्हणजे फंडमेंटली इंग्लीश इज द प्रिडॉमिनंट लँग्वेज ऑन द इंटरनेट, रायट. अजून पर्यंत दुसऱ्या भाशेंतले तितले वेबसायट्स पोर्टल्स हें सगळें जावना. म्हणजे ऑफकोर्स देर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ इट, बट आय वूड थिंक स्टील अगेन आय डोंट हॅव एनी डेटा टू से वन थिंग ऑर द अदर confidently, but I would think that the predominant language on the internet is still English. So English has to be the base. सध्या तरी म्हाका सांग आता कोंकणीतले जे डॉक्युमेंट्स आसा ते तुम्ही कशे तरेन एडॉप्ट करून घेतले, वा दे स्कॅन्ड वा कशे तरेन तुम्ही ते डेटा पुला भितर तुमच्या एसिम्युलेट करून घेतले. ना, सो तेच सांगतालो तुमकां म्हणजे ताजी गरज ना. म्हणजे पयलीं कितें आशिल्लें, इनफॅक्ट दीस इज इंट्रस्टींग बिकॉज पयलीं तूं म्हणटा तशें की डेटा वॉज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टँड की लँग्वेज कशी फॉर्म जाली, म्हणजे हाव आर सेंटेन्सीस फॉर्म्ड, हाव आर दे पूट टुगेदर, अंडरस्टँड द ग्रामर ऑफ द सेंटेन्सीस. पूण आमी कोंकणी पळय आसा, इट इज व्हेरी सिमिलर टू मेनी अदर लँग्वेजीस इन इंडिया ऑलरेडी, लायक संस्कृत धर, गुजराती धर, मराठी धर, हिंदी धर. सो बेसिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेन्सीस, ग्रामर एक्सेट्रा फंडमेंटली रिमेन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट द सेम. अनुवाद करपाक फक्त वर्ड्स आर डिफरंट आनी ऑब्वियसली यू नो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स, बट फंडमेंटल लँग्वेज स्ट्रक्चर इज द सेम. सो तो प्रिंसिपल वापरून जे प्रिंसिपल तांणी वापरले टू ट्रान्सलेट इंग्लीश फ्रॉम मराठी, हिंदी एक्सेट्रा, दे युजींग द सेम प्रिंसिपल टू ट्रान्सलेट इट टू कोंकणी. ओके, म्हणजे जनरली जे कॉमन प्रिंसिपल आहा इंडो युरोपियन लँग्वेजीस, चोम्यांतल्यो ज्यो भाशा आसा तांच्या खातीर एक कॉमन प्रिंसिपल आमच्यांनी अप्लाय करूं येता. करेक्ट. हो एक आमच्यांनी एक थंब रूल म्हणून समजूं येता. हय हय. सो आमी उलोवया हाजेर, हय, कारण ही गजाल खूब इंट्रस्टींग. कशी प्रत्येक भाशेची एक सिंटॅक्स वेगळो आसता, ग्रामर वेगळो आसता, आनी ताका तोंड दिवन ताजेर मात करून ट्रान्सलेशन कशें करप, हें मशीन कशें करता, तातूंत ह्युमन एलिमेंट कितें आसता, हे सगळे गजालीचेर आमी उलोवया. पण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना, फकत गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत. आमच्या वांगडा आसा बाब संजीत हेगडे देसाय, जो गुगलांत काम करता, अमेरिका स्थित मनीस, कोंकणी मनीस, जाणें गुगल ट्रान्सलेटराचेर कोंकणी ही भास पावयल्या. आनी देखून आयज संवसारांतल्या खंयच्याय भाशेंतलें साहित्य वा संवसारांतल्या खंयच्याय भाशेंतले डॉक्युमेंट्स वा वेबसायट आमकां कोंकणींतल्यान वाचप शक्य आसा. संजीत बाब, ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले लँग्वेज आनी इंडो युरोपियन लँग्वेजीच्या चोम्यांतली कोंकणी एक भास. ताका लागून मोर ऑर लेस जे नेम आसतात भाशांतराचे किंवा लँग्वेजीचे ग्रामेटिकल जे सिंटॅक्स आसता ते ऑलमोस्ट सिमिलर आसतात सगळ्यांक. सो ताका लागून हें ट्रान्सलेट करप फक्त कोंकणी, हें फक्त कोंकणी व्हरना, तर ते एक त्या ब्रॉडर लँग्वेज ग्रुपाचो भाग जाता. आतां तूं एक कोंकणी मनीस आनी तूं कोंकणी मनीस म्हणून हें जेन्ना काम करता, ज्या मनशाक साहित्य भितर, ज्या मनशाक कोंकणी संस्कृताये भितर मातसो इंट्रस्ट आसा, जाणें काम केल्लें आसा, ताचें हें काम, जाका आमचे भितर खूब कोंकणी उलोवपी लोक आसात, पूण सगळ्यांकूच हे गजाली भितर इंट्रस्ट आसा अशें ना. टॅक्निकल लोक आसात, इंजिनियर लोक आसात, पूण कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी भास हाचेर फोकस तांचो नासता. ते फक्त नांवा पुरते, उलोवपा पुरते कोंकणी आसतात. तुका ही गोडी आसले शिवाय हें शक्य जालें ना. ही गोडी कशी निर्माण जाली आनी कोंकणींतल्यान तूं कितें वाचता?
सध्या खरें म्हणजे शैलेंद्र म्हणजे वाचन कमी जालां, पूण पयलीं हांव जेन्ना गोंयांत आशिल्लो तेन्ना कोंकणी वाचपा परस कोंकणी पदां आयकुवप हो म्हजो एक छंद आशिल्लो. म्हणजे पयलींच्यान सुद्दां हांव कोंकणीच्यान म्हाका संगीत खूब आवडटा, सो हांव पयलींच्यान कोंकणी पदां आयकतां. कोंकणीच न्ही, वेगवेगळीं पदां आयकता, पूण तरी सुद्दां कोंकणी पदां एक आपुलकी आसता आयकुपाची, उलोवपाची, म्हणपाची. सो तें पयलींच्यान आसा आनी आतां सुद्दां ती हौस हांवें दवरल्या. सो अजून सुद्दां इनफॅक्ट अमेरिकेक आसतनाच हांव सिद्धनाथ बुयांव हे जे मडगांव तांचे बुयांव थिएटर्स म्हणून आसा तांणी खूब सीडी काडिल्ल्यो, तातूंतय हांवें पदां म्हणल्या. म्हजो बापूल भाव नंदन हेगडे आसा तांणी बरयल्लीं पदां म्हणल्या. हालींच हांवें म्हजेंय एक पद म्युजीक हें केलां, कंपोज करून गायलां. तर इंट्रस्ट तर खूब आसा आनी भाशे बद्दल ऑब्वियसली सगळ्यां कडेन उलयता. थंय कोंकणी फ्रेंड्स आसात खूब जाण, तांचे कडेन उलयता. सो तो एक हेंय आसा, म्हणजे कॉन्टॅक्टूय आसा, तो अजून तुटूना आनी तुटचोय न्ही केन्ना. सो ही आंतरीक गोडी जी आसा ती तुजी अमेरिकेक गेल्या उपरांत सुद्दां टिकून उरल्या कोंकणी विशीं. म्हाका सांग, थंयची संस्कृताय वेगळी, थंयची भास वेगळी, थंयची लायफस्टायल वेगळी. जेन्ना तूं कोंकणी मनीस म्हणून स्वताक ते प्रेजेंट करता, कोंकणी बाकीचे खूब लोक आसतले, पूण तूं एका वेगळ्या क्षेत्रा भितर आसा, तूं एक वेगळें काम करता, तेन्ना तुका अनुभव कितें येता थंय बाकीच्या कोंकणी मनशा कडल्यान आनी बाकीच्या हेर मनशा कडल्यान? ना, आय थिंक एक बरी गजाल म्हणजे गोंयकारांची की गोंयकार खंय आसूं गोंयकारपण विसरनात. खूब जाण गोंयकार मेळटा अजून पर्यंत. वातावरण सामकें घरच्या भशेन आसतात. थंय सुद्दां एक फॅमिली आसा जी सदांच आमकां अशें घरा कडेन आपयता, उलोवप जाता. सो अजून पर्यंत अशें दिसूना की खंय कोणी गोंयकार मेळ्ळो आनी तो आपल्या बाबा गोंयाक विसरला ओर गोंय डिस्टन्स केला ताणें. वयल्यान अशें दिसता की ताका सदांच एक ओड आसा आनी कितें म्हणटा तो आसा थंय, पूण ताजे हार्ट इज इन गोवा. आनी दॅट इज वॉट हॅपन्स विथ मोस्ट गोवन्स आय फील. कित्याक आय थिंक इट्स प्रॉबेबली आमच्या भुमेकच एखादी तशी ओड आसत जी मनशाक एकामेकाक कनेक्ट करून दवरता. तेच हांव तुका म्हणटालो की जेन्ना तूं गोंयकार म्हणून आमी कनेक्ट जाता. आतां गुगल ट्रान्सलेशन ही तुजी पयली स्टेप, हें पयलें पावल. हाजे फुडें कितें? सो म्हणजे म्हाका पर्सनली गुगला परस आय फील गोंयान खूब आयटीन इम्प्रूवमेंट करपाचे खूब स्कोप्स आसा आनी आय थिंक वी शूड पर्स्यू दॅट. And I will be very, very interested in working towards that part as opposed to pushing Goa on Google. Google should come to us in a certain way, right? And that take हे आसा. पूण हय म्हणजे त्या दृश्टीन प्रयत्न करत रावतलोच. पूण कितें आसा ही दिस इज अ स्टार्ट. म्हणजे भाशा ही खंयच्याय संस्कृतीची तोंड वळख इन अ वे. कित्याक आमी जेन्ना एकमेका कडेन उलयतात, तुमी युवल नोवा हरारी म्हणून एक लेखक आसा, तांचे बद्दल वाचलां आसतलें, तांचें पुस्तक वाचलां आसतलें. सो ताणें म्हणलां की इफ अ स्पिसीज ऑर आमची स्पिसीज एज ह्युमन बिईंग्स इफ वी सक्सिडेड and we are able to rule the world or universe, it's simply because of our language. म्हणजे when two people can communicate. आणि लँग्वेज म्हणजे अशेंय म्हणटात की लिमिटेशन्स ऑफ वन्स लँग्वेज आर लिमिटेशन्स ऑफ देअर वर्ल्ड. सो भाशेची गिरेस्ती आसप, श्रीमंती आसप हें खूब गरजेचें. आनी ट्रान्सलेट इज अ गूड स्टेप टुवर्ड्स इट. म्हणजे खंयचेंय लिटरेचर कन्वर्ट करून तें कोंकणीन वाचप, नाजाल्यार दुसऱ्यांक आपली वळख करून दिवप थ्रू ट्रान्सलेट. Those are very, very critical steps in this evolution of a language as well as evolution of us as a culture. आज तूं जर पळयत हांव उलयतना मदीं मदीं इंग्लीश घालता, म्हणजे आय एम नॉट व्हेरी प्राऊड ऑफ दॅट. पूण कितें आतां उलोवप म्हणजे आमचें एक्सप्रेशन हॅज समाव गॉटन ट्यून्ड बिकॉज आर रिडींग हॅज बीन इन इंग्लीश. आनी हें सगळें जर कोंकणीन जाल्लें जाल्यार आज तुजे कडेन उलोवप फुडें बीन अस्सलीत कोंकणी म्हणटा तशें. पूण तें शक्य ना. तशें हळू जायत वचचें आनी आमची संस्कृती तशीच फुडें फुडें वचची. हें सगळ्यांनीच करपाक जाय. तूं जे
युवाल नोआ हरारीचें जें एग्जाम्पल दिलें ते होमोसेपियन्स प्रायमरी लँग्वेज डेवलप जावन आज म्हाका दिसता जे पावल्यात ते एक इंटरनॅशनलायझेशन आमच्या भाशेचें जालां. इंटरनॅशनलायझेशन हांव हाकाच लागून म्हणन कारण आमच्यो ज्यो खुबश्यो फ्रेजीस आसात, आमची खुबशीं वाक्यां आसात ती डायरेक्टली संवसारांतल्या खंयच्याय भाशेंत तुका ट्रान्सलेट जावन इजिली पळोवंक मेळटात. हातूंत इंग्लिशीन खूब व्हडलो वांटो प्ले केला. कारण इंग्लीश संवसारभर पावली, संवसारभरचे शब्द इंग्लिशीन आत्मसात केले आनी ते परते त्या भाशांनी दिले. बरोबर. सो इंग्लिशीक सद्या तरी म्हज्या मतान एक इंटरनॅशनल भाशा म्हणून पर्याय ना. करेक्ट. तेन्ना अशे हातूंत जेन्ना आमी एक्सप्रेशन म्हणून पळयतात, मनशाचें एक्सप्रेशन जावं किंवा संवसारांत आमी ज्यो ज्यो गजाली करतात ते अनुभवाचें चित्रण जावं, ह्या सगळ्या अनुभवाचें चित्रण एक भाशेंतल्या इंटरनॅशनलायझेशनाक लागून तातूंत एक मोनोटनी येता कशें तुका दिसता? ऑफकोर्स. आय थिंक एक भाशा जर उरली सगळ्यांची, इनफॅक्ट आमी इतले आमचे इतले लायफ इज इतले रिच कित्याक तर प्रत्येक मनीस इज डिफरंट. प्रत्येक मनीसच न्ही, प्रत्येक मनीस इज डिफरंट एवरी मोमेंट. म्हणजे इट्स नॉट जस्ट दॅट वी मे सी दॅट पर्सन एज अ स्टेशनरी थिंग ओवर अ पिरियड ऑफ लायफ, बट एज यू कॅन सी वी ऑल्सो नोटीस डिफरन्सेस इन पीपल फ्रॉम टायम टू टायम. So that variety, it is inbuilt, and I don't think you can really debate about that. So अशी जर लँग्वेज और सगळे जर सेम जाले आनी सगळे धवेच कपडे घालपाक लागले जाल्यार it would not work, and I think life would be far less interesting. Of course there are places where standardization हाडपाक जाय, consistency जाय, processes जाय, पूण थोड्यो ज्यो गजाली आसात which are mostly subjective like arts, language, म्युझिक, ह्यो दे हॅव टू बी डेवलप्ड इन देर ओन लँग्वेजीस. कारण प्रत्येक मनशाचे कनेक्ट नॉट कनेक्ट बट एक ताजे जे कॅरेक्टर, ताजे जे मनशाचेच आरो कम्युनिटीचे जे कॅरेक्टर आसा, दॅट कॅरेक्टर कॅन बी होलिस्टीक ओनली विथ ऑल दीस फॅक्टर्स कन्सिडर्ड टुगेदर. सो अगेन इट इज परसेप्टीव, कित्याक तुजें परसेप्शन वेगळें आसतलें, म्हजें परसेप्शन वेगळें आसतलें. म्हज्या पोजिशनान हांव रावता त्या पोजिशनांतल्यान हांव म्हजें पर्स्पेक्टीव दितलो, तूं वेगळो दितलो. आनी हाकाच लागून 100% ट्रान्सलेशन शक्य आसा कारण प्रत्येकाचो तो अनुभव आसा, स्वानुभव आसा, तो एक वेगळें डायमेन्शन घेवन थंय येता. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दॅट आय हॅव ऑफन थॉट अबाउट. लँग्वेज इन मेनी वेज इज ऑल्सो व्हेरी लिमिटींग. म्हणजे थोड्यो गजाली ज्यो आसा ज्यो आय डोंट हॅव द रायट वर्ड फॉर इट, बट यू कॅन ओनली एक्सपिरियन्स दॅम. इनफॅक्ट इवन तूं स्पिरिच्युअली जर पळोवपाक गेलो जाल्यार लॉट ऑफ पीपल वील से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल हू अचीव स्पिरिच्युअल ब्लिस, बट अल्टिमेटली एवरीथींग खंयचोय एक्सपिरियन्स जावं म्हणजे तो सब्जेक्टीव एक्सपिरियन्स आसता. इट इज व्हेरी हार्ड टू ट्रान्सलेट दॅट युनिफॉर्मली युजींग अ कॉमन सेट ऑफ लँग्वेज. आनी म्हाका एक जाता खूब पयलीं वाचिल्ली गजाल की सेन्स ऑफ डिरेक्शन. म्हणजे आमी आज उलयतना सर्टन कल्चर्स फॉर एग्जाम्पल आमी उलयतना म्हणटा रायटाक वच, लेफ्टाक वच अशें करून उलयतात. पूण देर आर सर्टन कल्चर्स हू वील टॉक अबाउट ना तूं नॉर्थाक वच, सावथाक वच, इस्टाक वच. आनी it is not as if they are telling you to go in a north of the earth. They are telling you to go north of yourself. So if you think simplest things like this, they tell you a lot about the culture of the people, right? And not that I have drawn any conclusions from this particular example, but you can relate to it, I hope. म्हाका एक दुसरो अनुभव आयलो की जेन्ना हांव कोंकणी इंग्लीश टू कोंकणी ट्रान्सलेशन करूंक गेलो, ताचे परस सोंपें म्हाका दिसलें मराठी टू कोंकणी जेन्ना करता, इट बिकम्स मोर, तातूंत जो करेक्टनेस जो आसता तो चड प्रमाणांत आसता. बरोबर. आनी इंग्लीश टू कोंकणी जर करता तातूंत फ्लॉज खूब मेळटात. हें कित्याक लागून जाता? सो आय थिंक दॅट गोज ऑल्सो बॅक टू वॉट आय वॉज सेईंग अर्लियर की so far it is drawing off of its experiences from what it has done in other languages. म्हणजे कितें इंग्लिशींतल्यान मराठीन और इंग्लिशींतल्यान हिंदी, दे आर वेल वर्स्ड विथ दॅट. म्हणजे मशीन इज नॉट एन इंडिविज्युअल इज. सो दे आर ड्रॉईंग एक्सपिरियन्सीस फ्रॉम दॅट. आय विल ड्रॉ म्हणजे हांव तुका परते त्या घोड्याचे आनी झेब्राचे एग्जाम्पला कडेन व्हरता. सो इट इज दॅट इट्स नॉट दॅट दे रियली नो घोडो आनी हो झेब्रा. पूण मागीर एकदां तुवें झेब्राक पळयलो आनी हांवें जर कन्फर्म केलें बाबा हो झिब्रा, हाजे फुडें तुवें हाका झिब्राच म्हणपाक जाय,
सो देन ही ऑल्सो नोज की आनी एक एनिमल आसा आनी इट इज अ झिब्रा. सो थंय कॉन्फर्मेशन आसा. सो तुमी म्हणटाले की हाजे फुडें कितें. वन ऑफ द थिंग्स आर आय वूड लायक टू से इज की सगळ्यांनी वचून थंय क्वॉलिटेटिवली ऑल्सो वी नीड टू मेक अ डिफरन्स. म्हणजे अनुवाद पळय जाता थंय कॉन्ट्रिब्यूट म्हणजे देर इज एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रिब्यूट अँड क्वॉलिटी चॅक द ट्रान्सलेशन्स. अँड आय थिंक पीपल शूड गो देर अँड ॲक्च्युली ट्रान्सलेट म्हणजे फ्लॅग द ट्रान्सलेशन्स इनकरेक्ट असल्यार नाजाल्यार वर्ड्स सजेस्ट करप. ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक जाय. A period of time with that data plus the data that you would build, let's say तुमची कोंकणीन वेबसायट आयली, हे सगळे कलेक्ट जावन ताजो तुमी म्हणटा तसो अनुवादाची क्वॉलिटी विल गेट बेटर अँड बेटर. येस, तुवें म्हणलें तशें, कित्याक ह्या प्रकारा भितर कॉन्फिडेन्शियलिटी ना. इट्स अ पब्लीक डॉक्युमेंट. करेक्ट. आनी जितलो पब्लीक तातूंत पार्टिसिपेट जातलो तशें तें चड डेवलप जातलें, तशें तें चड एनरीच जातलें. करेक्ट. ताका लागून प्रत्येक कोंकणी लेखकाची वा कोंकणी मनशाची एक जापसालदारकी जाता की तें थंय वचून एनरीच करप, तातूंत करेक्शन्स करप, तातूंत कितें जर चुको आसत त्यो चुको सुदारप आनी ताका जाय तशें जाय ते पद्दतीन डेवलप करप. एक गजाली भितर डावट ना, तें म्हळ्यार ह्या ट्रान्सलेशनाक लागून तुमचो पयसो आनी तुमचो वेळ वाचला. पूण अगेन तूं म्हणटा तशें 100% मशीन ट्रान्सलेशन आसता तें एक्युरेसीचेर आमी तपासून पळोवंक शकनात. ताका ह्युमन एलिमेंटाची गरज आसताच आसता. पूण तरी सुद्दां सुरवात जी जाल्या ती मोठ्या धडाक्यान सुरवात जाल्या आनी ही सुरवात अशीच उरची. आनी तुवें जी सुरवात केल्या ताचे पासून बोध घेवन, ताचे पासून शिकवण घेवन आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी असल्या प्रयोगा भितर सहभागी जावन कोंकणीक चडांत चड एनरीच करची, कोंकणी चडांत चड समृद्ध करची. तूं हांगा आयलो, तुवें बरे तरेन बारीकसाणीन आमच्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो दिल्यो. थोड्यो गजाली टॅक्निकल आशिल्ल्यो त्यो सामान्य मनशाक सोप्यो करून तुवें सांगल्यो. हातूंतल्यान नवें जनरेशन आसा ताका ही भाशा बरी समजतली आनी कोंकणी चड समृद्ध जातली अशी आमी आस्त बाळगुया. तुका आमचे वतीन दिनवास आनी तुवें व्हडलें काम केलां आनी अशीच काम तुज्या हातान जावत रावचें अशी आमची इच्छा आसा. देव बरें करूं शैलेंद्र बाब. थँक्यू सो मच. तर हे आशिल्ले बाब संजीत हेगडे देसाय, कोंकणीक एक वेगळी नामना दिवपी. आयज आमी समजून घेतलें तांचे कडल्यान कोंकणी गुगल ट्रान्सलेटराचेर पावतकच कोंकणी फुडें खंय मेरेन वचूं येता. आतां आमकां स्काय इज द लिमीट. हें स्काय इज द लिमीट तकलेन दवरून आमी वावरुया. आमचे भाशेक चडांत चड समृद्ध करुया. आमी ही कार्यावळ हांगाच थांबयतात. वेळ जाल्ली आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.